उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. नमस्कार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे हजेरीन 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींचो समारोप. फुडली राष्ट्रीय खेळां सर्त उत्तराखंडांत. सरकारी नोकऱ्यांनी खेळगड्यांक 4% आरक्षण. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. जग फकत मनशां खातीर न्ही जाल्यार हेर जैवीक घटकां खातीरूय हाची गवाय दिवपी गोंय राज्य. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड उलयलो. वेदांताची 165 कोटी वसुली आसतना तांकां ई लिलावान मिना खणी कश्यो. काँग्रेसीचो अमित पाटकाराचो प्रश्न. 165 कोटी वसूल करून घेवपाची मागणी. मडगांव पालिकेंत अजून ना बायोमेट्रीक मशिनां. आतां खाजगी कंपनी कडल्यान बायोमेट्रीक मशिनां घेवपाची पालिकेची तयारी. धारबांदोड्या ब्लॅक पॅन्थराचो वावर. सुण्याचेर केलो हल्लो. सीसीटीव्ही कॅमेरान ब्लॅक पॅन्थराचे जाले दर्शन. आता खबरो विस्तारांत. सगळ्या सरकारी नोकऱ्यां मदीं गोंयच्या खेळगड्यांक 4% आरक्षण दवरतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. ते भायर खेळां विद्यापीठ उक्तें करून विद्यार्थ्यांक खेळांचे डिप्लोमा आनी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. गोवा हमेशा के लिए टूरिज्म के लिए जाना जाता था. सन, सैंड और सी. इसके बाद और एक एस जोड़ा जाएगा विच इज द स्पोर्ट्स. सन, सैंड, सी और स्पोर्ट्स इससे जुड़ा गया है. लोग इसके बाद यानी स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए भी गोवा में आएंगे. जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उपकृत किया है वो यूज़ करने के लिए जो एथलेट्स यहाँ पे आएंगे और पूरे देश और विदेश से लोग यहाँ पे आ सकते हैं. कुछ परमानेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स भी गोवा के खेल में हम डाल सकते हैं. वही भी हम खास करके इसके खेल के लिए हम निश्चित रूप से हम कर सकते हैं. हांव खेळगड्यां खातीर एक खाशेली गजाल सांगता. आतापर्यंत आमी स्पोर्ट्स रिजर्वेशन कोटा वो लिमिटेड जॉबांनी दिताले. पुलीस आनी फायर ह्याच हातूंतल्यान तांकां रिजर्वेशन आसतालें. हाज्या फुडलें रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन कंपल्सरी सगळ्या नोकऱ्यांनी दिले वयतलें. खेळगड्यां खातीर खरोखरूच खाशेची गजाल आसा. आमी जितके जाण खेळटले तितक्यांकूय गव्हर्मेंट नोकऱ्यो 4% रिजर्वेशन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कैटेगरी. वो नेशनल लेवल पे 5% है. गोवा बहुत छोटा है इसलिए 4% बोल रहे हैं. पहले 4% दे देते हैं, बाद में 5% की सोचेंगे. लेकिन अक्रॉस द ऑल डिपार्टमेंट वी आर गिविंग द 4% रिजर्वेशन फॉर द स्पोर्ट्स प्लेयर इन गव्हर्मेंट जॉब्स. हांवें उक्तावण करता आसतना सांगलेलें की स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी गोंयांत एस्टाब्लीश जावपाक जाय आनी आमी वेलकम करता म्हणून. परत एकदा हांव रिपीट करता की स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी एस्टाब्लीश करपा खातीर आमी वेलकम करता. आनी प्रायवेट युनिवर्सिटी जे एस्टाब्लीश करतले तातूंतल्यान वेगवेगळे स्पोर्ट्स पर्सन, फिटनेस ट्रेनर, कोचीस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन, टेक्निशियन जो टेक्निकल स्टाफ स्पोर्ट्सा खातीर लागता वो स्पोर्ट्सा डिग्री आनी डिप्लोमा होल्डर्स त्या स्पोर्ट्स युनिवर्सिटींतल्यान पास जातले. गोंयच्या भुरग्याच्या सयत देशांतले तरणाटे स्पोर्ट्स युनिवर्सिटींत शिकपाक गोंयांत येतले. तांचोय बी हांव खूब खूब स्वागत करता.
हे जग फकत मनशां खातीर न्ही जाल्यार हेर जैवीक घटकां खातीरूय आसा हाची गवाय दिवपी हे एक गोंय राज्य अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड उलयलो. गोंयाक सैमाचें वरदान आसा. गोंयचे सोबीतकाय पळयल्यार मन तातूंतूच रमून उरता. गोंयचे लोक आनी तांचे मदलो एकचार हो म्हज्या यादीन सदांच उरतलो अशें उपराष्ट्रपतीन म्हळें. राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लाय हांणी बरयल्ल्या वामन वृक्ष कला ह्या तांच्या 200व्या पुस्तकाचें उक्तावण ब्रेस्तारा उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकीं जालें. उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, खासदार आनी इंडियन ऑलिंपिकाचे अध्यक्ष P.T. उषा, ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले नामनेचे कोंकणी लेखक दामोदर मावजो आनी हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. तशेंच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या भाशणांत दिगंबर कामत, लुइजीन फालेरो आनी चर्चिल आलेमांव हांच्या बरोबरच्यो यादी जाग्यो केल्यो. I recognize the presence of Shri Digambar Kamath, our Chief Minister of this state from 2007 to 12. Luigino Falerio, he spent time in Rajya Sabha for some time. His presence was impactful. I can never forget the interaction I had with him. His passion so deep-rooted in his geographical area that he wants to create something very big. But I have a grievance against him. He parted company with us too soon. But what is more important, he parted company in a mysterious way with the Honorable Governor can make subject of his next book. Friends, Churchill, Alimau, I'm meeting him for the first time, but heard his name for a long time. For one good reason, Churchill. He is literally and figuratively a heavyweight. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींचो बिरेस्तारा समारोप सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्याक भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाजीर आशिल्ले. पारंपारीक शाल आनी लामण दिवो दिवन भोवमानेस्त उपराष्ट्रपतीचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान येवकार दिलो. अंदूच्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत महाराष्ट्र राज्य जैतिवंत जाला जाल्यार 38 राष्ट्रीय खेळा सर्त उत्तराखंडान जातली. फुडल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत गोंय 100 वयर मेडल्स मेळोवन दाखयतले असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. 2036 भारतान ऑलिंपिक खेळांची दावेदारी केल्या. गोंय हे आकारान ल्हान राज्य असले तरी गोंयकारांचे मन खूप व्हडले आसा. अमृत काळ हो आमचो गौरव काळ जावन आसा. जावं ते अंतराळ क्षेत्र आसूं वा हेर क्षेत्रांत भारतान बरी कामगिरी केल्या. उदरगतीचे बाबतींत भारतान मोठे पावल मारला. तंत्रज्ञान आनी आर्थीक क्षेत्रांतूय भारत आघाडेर आसा. डिजिटल पावंड्यारूय आमी बरेच फुडें आसात. खाजगी कंपन्यांनी खेळा मळार बरो वावर करपाचें आवाहन ह्या वेळार उपराष्ट्रपतीन केलें. तो दीस पयस ना जेन्ना आमच्या पारंपारीक खेळांत ऑलिंपिकात सुवात मेळटली असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो. But from this platform, I want to make an appeal to the government and to the public sector, to the private sector. You must adopt a sport. You must support sports persons that will do the nation a great justice. आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी का है. आपने 15 दिन में ये कर दिखाया है. आसान नहीं है और सबसे बड़ा मार्केट एरिया भी है. Let our sports persons get fullest opportunity and move ahead. मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने यहां नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ाए हैं. वो स्टैटिस्टिक्स है और क्वालिटी देखिए. योर फोकस ऑन लगोरी, गटका, ये कितना जबरदस्त कदम उठाया है. ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं. आगे देखिए पेनिक, सिलत और सवई
कालियारप्पू ये केरल के हैं, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का है। इनको ऐड करना हमारी पुरानी संस्कृति को भी जागृत करना है। वो दिन दूर नहीं है when our traditional sports will find place in Olympics. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे झूज गोंयान जिखला. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयान दोळे दिपकावपी कामगिरी केल्या. 27 भांगरा पदकां सयत गोंयान एकूण 91 पदकां जिखल्यात अशें पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक उलयलो. 20 दिन में 43 खेल, 20 वेन्यू, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी और खेल अधिकारी, उनका निवास, भोजन व्यवस्था, प्रवास एक बहुत बड़ा आह्वान था, लेकिन ये आह्वान इन सब लोगों ने संभाल लिया। कुछ देशी खेल पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल किए गए। इस खेलों का प्रदर्शन विशेष रहा, ये सभी ने देखा होगा। गोवा की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इस प्रतियोगिता से जुड़े हर व्यक्ति ने, हर कर्मचारी ने, हर अधिकारी ने दिन रात काम किया। एक कठिन चुनौती गोवा के लिए एक युद्ध के बराबर थी और मैं कहूंगा कि ये युद्ध गोवा ने जीत लिया है। गोवा देवभूमि है। गोवा को भारत माँ के माथे की बिंदिया कहा जाता है। इतना ये प्रदेश सुंदर है। इधर लोग, यहाँ के लोग दिलवाले हैं, प्रामाणिक है, आदर सत्कार करने वाले हैं। इसका आप सभी ने अनुभव लिया होगा। मुझे मालूम है कि इस गेम्स के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण आपको गोवा देखने को नहीं मिला होगा जितना आप चाहते थे। हमारा गोवा हमेशा आपके आदर सत्कार के लिए तैयार है। फकत 91 मेडलाचेर रावचे नात. फुडले फावट 100 भायर पदकां मेळोवपाचो हावेस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो. एका खेळा संघटनेक एक स्टेडियम दितले, देखून तांकां थंय येवन प्रशिक्षण घेवपाक मेळटले. ह्यान फुडें फकत पर्यटनच न्ही जाल्यार फुडें खेळा पर्यटना खातीर विदेशांतले लोक गोंयांत येतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. कि नेशनल गेम्स की टॉर्च जो कात्या कुएलो ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में दी थी, वही टॉर्च आज इस गोमंत भूमि से हम देवभूमि उत्तराखंड में दे रहे हैं। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड के भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस गोमंत भूमि से देवभूमि में इस टॉर्च जा रहे, और उत्तराखंड के मेरे दोस्त, मेरे मुख्यमंत्री यानी धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे भी बड़ा आयोजन आप लोगों का हो और यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उससे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट होंगे। गोवा के सभी खिलाड़ियों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए 91 नहीं, इस बार हम 100 पार मेडल करेंगे आगे आने वाले गेम में। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हॅपी शॉपिंग. दिवाळीच्या खासा खरेदी खातीर तरंग दिवाळी शॉपिंग एक्झिबिशन 7, 8 आणि 9 नोव्हेंबर पणजे डॉन बॉस्को ऑर्टरी सकाळी 10:30 ते रातचे 9 मेरेन.
खण घोटाळ्यावेल्यान बोवाळ करपी भाजपा सरकार मायनिंग कंपन्यांकडल्यान 270 कोटी रुपयांची थकबाकी केन्ना वसूल करतले असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्रासला. सरकाराक येणावळ येवपाक आसात त्याच कंपन्यांक आतां नवे खण ब्लॉक दिल्यात. सामान्य मनीस जो रिणां भरपाक पावना तांकां सरकार पिट्टा, पूण सरकार खण धन्याच्या रिणांचेर उदक सोडटा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. 270 कोटी रुपयांची थकबाकी दिवाळी मेरेन सरकारान वसूल करची अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्या. तो फायनान्स मिनिस्टर आणि तो मायन्स मिनिस्टर जे डिफॉल्टर, हे हांव म्हणना, हे तूं म्हणटा, तुजें सरकार म्हणटा, कित्याक तुज्या मामलेदार ऑफ 70 तालुका हेड तालुका रेव्हेन्यू वाळपय आनी एक नोटीस काडिल्ली आसा. सिमिलरली दुसरी डिमांड नोटीस मामलेदार ऑफिस ऑफ कोंडान काडलेली आसा. तिसरी मामलेदार ऑफिस ऑफ मामलेदार तिसवाडी पणजेन काडलेली आसा. फायनल डिमांड नोटीस ऑफ रिकवरी फॉर द डिफॉल्टर, दॅट इज द फायनल स्टेप. आज तुम्ही हे गोंयकार आम्ही समज जर आज घरा लाईट जर भरना आणि ती ड्यू डेट झाली जाल्यार येऊन लाईट कापता मरे आमची. उदकाचे बिल जर भरना बियॉन्ड ड्यू डेट येऊन उदकाचे कनेक्शन कापना, गोंयकारांक विचारता हांव की हे सरकार कितले इनटॉलरंट आहे. तुम्ही पळयात की सामान्य बारीक मनशाक कोतच ना. बाणस्तारी एक्सिडंटान कितें जालें हें प्रत्येक गोंयकारान पळयलां की पयशे आसा जाल्यारूच तुका आज हांगा मान आसा आनी तुजी कामां जाता. म्हणल्यार वेदांता लिमिटेड जो क्रोनी कॅपिटलिस्ट फ्रेंड ऑफ मोदी, म्हणजे डायरेक्शनां तुका वयल्यान येता दिल्लीच्यान की तांकां चोरपाक आनी दी म्हणून. सो आमचो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर की तुमी चोरांक आनी चोरपाक दिला. आनी हांव चोर इतल्याच लागून म्हणटा कित्याक तुमीच सांगिल्ले 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला. मागीर तुम्ही स्टेटमेंट चेंज करून 2 झिरो काढले, 3 झिरो काढले आणि 35,000 वयल्यान तुम्ही 350 आयले आणि ते 350 तुम्ही रिकवर करना. आता गेल्ली 11 वर्सां जाली, तुम्ही तांकां फ्री हँड दिला. अशें ना की वेदांताकडे पैसे ना. दिवाळी जावन दुसरो ताका मे बी क्रिसमसाक सॅन्टा क्लॉजाचो आनी एक डिमांड ड्राफ्ट वील गिव हिम विच वील बी मच मोर दॅन दीस अमाउंट. वेदांताकडे समज जर तर पैसे ना जाल्यार वेदांतान तुज्या तिजोरीन पळय पैसे भरल्या पळय ते पयलीं सीज कर सगळे आनी ताचे पयलीं आयच्यान ऑपरेशन बंद कर. ताका सांग सोमारा पैसे भर हे 165 करोड आनी हे उरिल्ले बारीक बारीक कोण आहा पळय फॉरन फोंडाका हे सगळे 270 करोड 71 करोड सोमारा एनकॅश कर मरे. यू हॅव एन ऑर्डर विथ यू, इम्प्लिमेंट युअर पावर्स आणि ते पैसे रिकवर कर. बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग मशीन दिवपा खातीर NICन मडगांव पालिके कडेन खेळ खेळटा. G20 बसका जावचे आदीं मडगांव पालिकेन NIC कडेन मशिना खातीर अर्ज केल्लो, पूण तेन्ना G20 रजाव दिवन NIC मशीन दिवंक नाशिल्ले. आजुनूय हें मशीन दिल्लें ना. NICन फुडल्या 2 दिसांत मशीन दिलें ना जाल्यार खाजगी कंपन्या कडल्यान हें मशीन घेवन पालिकेत बसयतले अशी माहिती पालिकेचो मुख्य अधिकारी गौरी साकवाळकरान दिली. बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅन आसा न्ही ते हांवें एक्टिवेट करपाक 1 म्हयन्या पयलीं NICक एप्लिकेशन केलें. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तांचे कडेन आधार बेस्ड बायोमेट्रीक अटेंडन्स सिस्टम आसा which they have installed in various government departments. आता तेन्ना कितें जालें तेन्ना G20 जे आशिल्ले ताका लागून ते बिजी आशिल्ले. तांचें एप्लिकेशन दिल्लीक वता, ताका एप्रुवल मेळटा, हे सगळे फॉर्मेलिटीक लागून ते वेळ जाले. अजुनूय तें एप्लिकेशन पेंडींग आसा. इन मीन टायम आमचे कडेन हांगासर गोंयान एक प्रायवेट एजन्सी आसा विच इज रेकॉग्नायज्ड बाय DOIT, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. तांच्यांनी हांगासर खूब कडेन हें केलें, आमी तांकां आपयल्या. जर तर ह्या बाय टुमोरो इफ वी आर नॉट रिसिवींग आमी ते दुसरी पार्टी हाडून वी वील इन्स्टॉल. कित्याक तो मनीस हांगासर जो DOITचो आसा तो मनीस हांगासर येवन ताणें सगळें पळोवन गेलो. आमकां फक्त एक लेटर करूंक जाय कित्याक तांच्यांनी सगळे वेंडर्स आयडेंटिफाय करून दवरले. मडगांव पालिके कडेन बायोमेट्रीक फिंगर स्कॅनिंग मशीन ना. राजकारणाच्या दबावाक लागून अजून हे मशीन आडावून दवरले आसतले. मुख्य अधिकाऱ्यान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या. बायोमेट्रीक बंद आसा कित्याक तातूंत पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें. दुसरी म्हणल्यार DMAन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें नोव्हेंबर 3 तारीख पर्यंत हें स्टार्ट जावपाक जाय.
DMA चीफ ऑफिसरान गेले. DMA इज द हायर ऑथॉरिटी देन चीफ ऑफिसर. पूण ताका तो DMAक रिस्पेक्ट करना चीफ ऑफिसर, आनी वचून सुद्दां बायोमेट्रीक इन्फॉर्मेशन जायना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर. ताजेर आतां DMAन इन्क्वायरी करची चीफ ऑफिसराचेर, कित्याक ताणें ताजें डायरेक्शन इम्प्लिमेंट केलें ना, ताजेर इन्क्वायरी करपी आनी ताजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवची म्हणून चीफ ऑफिसर. हांगा मडगांव म्युनिसिपालिटी सगळी पॉलिटिकल प्रेशराचेर चलता. सॅलरी होल्ड करपाक DMA हायर ऑथॉरिटी डायरेक्शन, पूण हो ओबे करना चीफ ऑफिसर. इट इज मिसकंडक्ट. हायर ऑथॉरिटी डायरेक्शन दिलां सॅलरी डिडक्ट कर कितें म्हणलें तें चीफ ऑफिसरान जर जायना तांची ते डिडक्ट करपाक जाय आशिल्ली. पूण तो पॉलिटिकल प्रेशराचेर हांगा कांयच जायना ह्या म्युनिसिपालिटी. फक्त लायसन्सां पॉलिटिकल प्रेशराचेर पास जातात, तांकां गोंयच पायनात कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. दारबांदोड्यात सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला. थळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थर हल्लो करतनाचो प्रसंग CCTV कॅमेरान कैद जाला. बिबटे आनी ब्लॅक पॅन्थरा सारकिल्ले प्राणी लोक वस्ती कडेन येवपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. बुधवारा दारबांदोड्या अतुल नायक हांच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केलो. ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. चार दीस पयलीं तांचो एक सुणो गायब जालो. ह्या नादी 15 परस चड सुणे गायब जाल्ल्याचे अतुल नायक सांगता. कालच्या प्रसंगाची ताणें रान खात्याक म्हायती दिल्या. काय म्हणटा दारबांदोड्यान पडटा. सो पयर 4 तारखेक रातचो आमचो आनी एक असोच कुत्रो वागाट्यान गेलो. आमकां दिसलेले वागाटी म्हणून, पूण पयर CCTVन पयल्या उपरांत कळ्ळें की तो ब्लॅक पॅन्थर म्हणून. सो आतां ब्लॅक पॅन्थर हाज्यान पयलीं आमी केन्ना अशें कंप्लेंट बी करपाक वचना, कारण वागाटी अशें म्हणून ओगी रावल्ले. सो पूण आतां पयल्या उपरांत कळटा की ब्लॅक पॅन्थर म्हणून. सो आतां आमी तांकां फॉरेस्टाक सांगलेलें आसा. इवन हेज्या पयलीं हो इन्सिडंट अशें खूब जाले हांगा. म्हाजे ऑलमोस्ट 15च्या वयर कुत्रे तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा. प्लस ह्या इन्सिडंटाच्या मागीरूच 2 दिसांनी परत एक माजरय व्हेला. सो अशें चालू आसा. आमचे व्हरतात, आमचे सकयल ते घर आसा तेंचेय व्हेला. कितलो आसतलो व्हडलो असो अंदाज? व्हडलो म्हणजे ते CCTVचेर पयला एक अशें दपर भर पर्यंत तरी आसा मनशाचे. एक वर्सा बी आसता. सो आतां म्हाका दिसता खूब जाणांगेर हे केला तसो काय तुमचे आनी कोण? आमचे व्हरता तेंचे सकयल वयर तेंचे एक घर आसा तेंचे. म्हणजे तो यूज टू जाला हांगासर भोंवपाक. सवय जाला. हेज्यान पयलीं सुद्दां म्हाजे आनी एकदां CCTVन असो कॅमेरान रेकॉर्ड जाल्लो तो, पूण तो खूब पयसुल्यान रेकॉर्ड जाल्लो. हांगा गेटी कडेन येवन बसलेलो आमच्या रातचो आनी हांव जागो जालो 2 सुमार. तो म्हाज्या भितर आवाज जालो म्हणून तो पळो. तेच्या एक 10 मिनटां भितर तो सकयल्यान तेंचो कुत्रो घेवन गेलो. ओके. सो आतां कितें फॉरेस्टान सवय जाल्ली आसा अशें हांगा. फॉरेस्टान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां ट्रॅपर बी लायता म्हणून? तेंच्यांनी सांगता म्हटलं आतां फुडलो प्रोसिजर कशें कितें तें पळयता आनी सांगता अशें म्हटलें. कितें एक्झॅक्ट कितें करता तशें सांगना, पूण कळयता अशें म्हटलें. CCTV फुटेज जाले तुमचे कडल्यान? CCTV तेणें म्हाका धाड म्हटलें. अतुल नायक. आमी आज दारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या वंडळा हांगा आसा, जे जाग्यार राती ब्लॅक पॅन्थर येवन तेंचो अतुल नायक अतुलाचो एक कुत्रो येल्लो आसा आनी सदांच हांगा येता आनी तो राती CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाल्लो आसा. तुमी पळयता की जे रानटी जे जनावरां आसा, बिबटो म्हूण मागीर पॅन्थर म्हूण अशे मोठ्या प्रमाणान ह्या भागान जनावरां दिश्टी पडटा. आनी ती रातची लोकांची जी कुत्रे पोसलेले आसा ते कुत्र्यांक घेवन हांगा येवन उचलून व्हरता. पयलीं अशें आसतालें की फोन केली म्हणटकीर फॉरेस्टर येवन हांगा पिंजरो लायताले, पूण आतां कांय ना. आतां फोन केलो जाल्यार आयकना ते. तुमी कंप्लेंट बरोवन दिया, लोकांची सायन घेवन दिया की तुमकां ह्या वाघा पासून त्रास जाता अशें म्हणून सांगा म्हणटा. तेन्ना सरकारान हेजेर बारकायेन गांभीर्यान हेची दखल घेवची. जे कोणी गांवची जर कोणी सांगता की हांगा डेली वाघ येता, जावं बिबटे येता, जावं पॅन्थर येता, अशी येता, तेन्ना सरकारान जेन्ना फॉरेस्टा कोणी सांगलें जाल्यार ताबडतोब ताका त्या जाग्यार पिंजरे लावपाची ही सोय सरकारान करची. ना तांकां अर्ज दी, मागीर अर्ज दिवन मागीर 15-20 दिसांनी मंजूर जाल्यार त्या जाग्यार पिंजरे लायतले आनी ताका कॅप्चर घेतलो. अशें जावपाक जायना की फालताक आनी कोणाचे जीव वचूंक शकता. त्या पॅन्थरा मुळे आतां जर पॅन्थर दारा येयलो आनी कोणी जर सहज भायर येयलो आनी जाल्यार त्या पॅन्थरा मुळे
तेजेर अटॅक जावंक शकता आनी तेजो जीव वचोंक शकता तेन्ना सरकारान हेची गांभीर्यान दखल घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कासरवडे ग्रामपंचायतीन कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा. ह्या उणावाक लागून थळाव्यांची कामां आडकून उरतात. ग्रामसभेन तांणी बीडीओ कडेन कितलेशेच फावट कागाळी करून लेगीत आजून मेरेन कांयच तोडगो काडूंक ना. तेन्ना पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोन हातूंत लक्ष घालचें आनी कासारवाणेकारांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हा पब्लीक ऑफिस गव्हर्मेंटाच्या रुल्स एंड रेग्युलेशन प्रमाणे ओपन आसपाक जाय लोकांक खातीर. आतां आमी बघले एकच स्टाफ आसा तो सुद्दां बाबडो क्लार्क आपणाच्या टपाल जे काम आसा ते करच्या खातीर येयला कारण ते पेंडींग रावंक जायना म्हणून. पंचायतीन 2 व्यक्ती इम्पॉर्टंट आसतात, एक सेक्रेटरी आनी दुसरो सरपंच. सेक्रेटरी कित्याक ते जे पत्रव्यवहार पंचायत थ्रू मार्फत जातात, जेका NOC जाय, कोणाक परमिशनां जाय किंवा आनी कसलो पत्रव्यवहार जर करपाक जाय जाल्यार मुख्य जबाबदारी सेक्रेटरीची आसता. आनी सरपंच गांवचो असल्या कारणान केव्हाय अवेलेबल मेळटा, पूण सेक्रेटरी हो नियमीत पंचायतीन आसपाक जाय. आमी तांकां दोश दिना कारण तांकांय गव्हर्मेंटाचो ऑर्डर फॉलो करची पडटा. बाबड्यांक अनफॉर्च्युनेटली तांकां BLO म्हणून नोटीस काडल्या. आतां उदय महालेन हे निवेदन दिल्यार 1 म्हयनो जातलो, 1 म्हयनो जातलो. BDO कलेक्टराक निवेदन पावलें, तेजेर आजुनूय हालचाली जावंक ना. तो लावन धरलो. आमी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो आनी थंयसर PIक जाप विचारलो. कसा मॅनिप्युलेशन केला तर आमी बघला की ड्रायव्हर हो नाबालीग हाडून थंयसर बसयला कारण ताका सजा कमी आसता, सजाच नासता, जुवेनायल तो. रिकन्सिलेशन होमाक घरान धाडटले सुदारणा जावच्या खातीर आनी तांकां सोडून दितले. आजून ताका ते न्याय मेळ्ळा काय म्हाका खबर ना, पूण त्या वेळाचेर तो सांगतलो हांव आमदार, हांव कितें तो करतलो, म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना. अरे तुका जर सांगपाची गरज ना जाल्यार हेच कितें चल्लां तें कितें, पेडणे मतदारसंघान हें चल्लां तें कितें. सो प्रश्न आसा ताका की तुज्यान जायना जाल्यार लोकांक सांग, हात वयर करून बाबा आपणाच्यान जायना फुडें. लोक कांय तो निर्णय घेतले न्ही आनी आमी सक्षम आसूं कारण आमी कशें हें नासा, आमी प्रत्येक गजाल सरकारा फुडें मांडपाक आमी सक्षम आसूं. काँग्रेस पक्ष तर आसा. इतकें सांग सोदताय पंचायत मिनिस्टर हेंच्यांनी जातीन लक्ष घालचो. आमच्या ज्या पेडणे मतदारसंघातल्या पंचायतीक इनकन्विनियन्स जाता, गैरसोयी जातात ते तेंच्यांनी तातडीन सॉल्व करचे. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हॅपी शॉपिंग दिवाळीच्या खासा खरेदी खातीर तरंग दिवाळी शॉपिंग एक्झिबिशन 7, 8 आणि 9 नोव्हेंबर पणजे डॉन बॉस्को ऑर्टरी सकाळी 10:30 ते रातचे 9 मेरेन. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनाक